गिरी पंचायतीत ग्रीन पार्काकडेन फर्निचराचे प्रदर्शन भरला। या प्रदर्शनामार्फत गिरी पंचायतीक महसूल प्राप्त जाला, जाका लागून पंचायतीक आर्थिक हातभार लागतलो। तशेंच गिरी वाठारांतले भुरगे ह्या प्रदर्शनाक कामाक लागल्यात, ताका लागून तांकां रोजगार संद उपलब्ध जाल्या। ताका लागून सरकारान प्रदर्शन बंद करपाचो निर्णय बदलचो अशी मागणी गिरी पंचायतीचे सरपंच फोंडू नायक हांणी केला। फर्निचर सेल येयला म्हणून आयज एसामेन व्हडलो इश्यू जाला। तेन्ना इश्यू केल्या उपरांत आमच्या सीएम सरान तांकां एश्युरन्स दिला तेचेर कितें एक्शन घेतले म्हणून। तेन्ना हांव आमच्या सीएम सराक सांगूंक सोदता की एक्शन घेवच्या पयलीं मातशें चिंतून एक्शन घेवची, कित्याक गिरी गांवांत तो सेल येवन फर्निचर सेल येवन आमी गिरी गांवचे भुरगे कामाक लागल्या। गिरी गांवचे पंचायतीक इन्कम येयला, गिरी गांवांत पंचायतीक इन्कम रेवन्यू कांय ना, तो रेवन्यू येवपाक लागून आमी तांकां परमिशन दिलेलें आहा। जर तर हे एक्शन घेता म्हणटा जाल्यार ह्या आमचे 10-20 भुरगे कामाक लागल्या न्हू, तांकां गोवोरमेंटान जॉब दिवची आनी एक्शन घेवची। विधानसभेत चलपी अधिवेशनात ह्या प्रदर्शना वयल्यान चर्चा जाली। राज्यांत खुबशा शारा भायर शेतात फर्निचराचे प्रदर्शन मांडटात, ताका लागून थळावे उत्पादक आनी विक्रेत्यांक नुकसान सोंसचें पडटा। गिरी पंचायतीत ग्रीन पार्काकडेन भरिल्ल्या प्रदर्शनाक लागूनय थळाव्या विक्रेत्यांक नुकसान जाता, म्हूण सरकारान ह्या प्रदर्शनाचेर कारवाय करची आनी हे प्रदर्शन सुवाते वयल्यान बेगोबेग काडचें अशी मागणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत अधिवेशना वेळार केल्ली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हे प्रदर्शन सुवाते वयल्यान हटोवपाचें आश्वासन दिल्लें। ते प्रमाण उपजिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान प्रदर्शन काडचें म्हूण सुचोवणी आयिल्ली। ह्या फाटभुंयेर गिरी पंचायतीन ह्या निर्णयाचो निशेध केला। गिरी गांवांत पयल्याच फावट हे प्रदर्शन भरलां, मात लागसारच्या वाठारांत फाटले कितलेशाच वर्सां सावन प्रदर्शनां भरतात। त्या प्रदर्शनाचेर सरकारान कित्याक कारवाय करूंक ना असो प्रश्नूय गिरी पंचायतीन उपस्थित केला। इतलेंच न्हय, आयज शेजारच्या गांवांत अडफड्या पर्रा वर्साचे 12 म्हयने सेल भरलेलो आसा, फर्निचर सेल। तेन्ना हे गिरीन गांवांत येयलो म्हणून इल्लोसो सेल हो एक पयलोच फावटी तो ह्या आमच्या आमदाराक शेजारी आमदाराक दिसलो काय म्हणटा हांव। तेन्ना ताका इतलीं वर्सां म्हापसा वर्साच्या 12 म्हयने शेतांनी सेल हाडटा, तेन्ना तेंचेर कित्याक एक्शन घेना न्हय? गोवोरमेंटान एक्शन घेवपाचें जाल्यार सगळ्याक घेवचो। उदरगत जावपाक महसूल उत्पन्न मेळपाक जाय। गिरी पंचायतीक आर्थीक मजत मेळना, तशेंच अनुदानूय मेळना। हे प्रदर्शन भरोवन महसूल प्राप्त जाला अशें आदली सरपंच कार्मेलिना फ्रँको हिणें सांगलां। आमकां पयले 14 फायनान्स बंद जाल्ले आहा, आमकां GIA ग्रांट्स मागल्यार सुद्दां कोणें दिवंक ना, आनी कांयच तरी तर आमच्या गिरी गांवांक कसलेच फायनान्शियल डेव्हलपमेंट जाता, पूण फायनान्शियल एसिस्टंट पंचायतीक ना। पंचायतीक एक 7,000 इन्कम येयलो एका म्हयन्याक। जाल्यार ह्या प्रदर्शनाक लागून रिक्षाकारांक ग्राहक मेळटात आनी ह्याच मेळपी पयशांचेर रिक्षाकारांच्या घरच्यांची पोटां भरतात अशें रिक्षाकार सांगतात। आमच्या गांवचे 4-5 जाण रिक्षाकार हांगा सेल म्हणून पोट भरतात। जेन्ना आमी म्हापसा सकाळी स्टँडार वयतात आमच्या, तेन्ना आमची भोंवडी जायना, 2 दीस आमची भोंवडी जायना सर। तेन्ना आमचो गांवांत आमच्या सेल येयला आमकां हांगा 2 भाडे लागतात आनी आमच्या फॅमिलीच्या आमी पोटां भरतात। RDX गो खातीर गिरीच्यान गौतम शिरोडकार।